G16, page 106, Tarkaye Begi Begi, G16, page 106. G16, page 106, Tarkaye Begi Begi. Tarkaye Begi Begi, Mol Pavili Utrushi. Tarkaye Begi Begi, Mol Pavili Utrushi. Kalkatolika Dunkamka, Usparantu Harunkamka, Amchi Patka Utrunaltor, Sasnikchine Dakung Poltor. Tarkaye Begi Begi, Mol Pavili Utrushi. Tarkaye Begi Begi, Mol Pavili Utrushi. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो योकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. सायबाच्या पांयाची आमी आयली म्हणटत आमकां सगळ्या जाणांक बरें दिसता आनी वांटो घेतलो म्हणटत मिसान जेजूचें जिवीत आमकां अदीक आनी अदीक म्हणून हितून दिशा दिता. कशे भाशेन आमी जेजूक आमी एकवटान आसाव ताचे बरोबर तांच्या एकवटान कशे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय तें तो आमकां प्रत्येक मिसान दाखयता. पूण आमी ह्या आयकल्या उपरांत ते भाशेन आमच्यान खूब फावटी जिवंक जायना. कित्याक लागून? कित्याक आमच्यो आदल्यो संवय आसात. ह्यो संवय पळय आसात त्यो खूब फावटी आमकां आडायतात. त्या वेळार बरें करचें आसतना आमी वायट करता. आमकां बरें केल्लें जाय पूण जायना. दुसऱ्यांनी आमकां बरें केल्लें जाय पूण ती आमकां वायट करूंक लागलें म्हणटच मागीर आमकां बरें दिसना. आनी हे भाशेन आमचो राग वाडटा, आमची भिरांतूय वाडटा आनी मागीर आमी कितें ना कितें वायट चिंतता म्हणटा हें सगळें आमी काडून उडोवच्याक ही आमकां संदी. आतां आमी सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया. हें पातक जें आमचें सवें रुजलेलें आसा तें काडून उडोवच्याक हें मागणें म्हणया. पूण म्हणटाना प्रत्येक तें शब्द आसा पळय, उतरां आसा पळय, ताचें ध्यान मन लावन आतां तें आमी मागणें देवाक आनी एकामेकाक म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. सोरपो दितात देव, आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मागुया. तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खरी तिनतेसां आसात
अल्जिरा आनी एलेक्सा पासून आमी मागता ती 30 आनी 3 वर्सां काजाराची आयज समोर उमतात. सुरपुजदार देवा, उजवाडाचे बापा, तुजे मोहिमेचो परजोड आमच्या काळजांनी उदेसो कोर आनी रातचो सगळो काळोख पयस करून तुज्या एकल्याच पुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाची भुरगीं म्हूण दिश्टी पडोवचें कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आमी चीत दिवन आयकुया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो, आकट्या सारकीं ताचीं उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सोर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 पावटी वयर थान उजो देंवयलो. एलिजा, तुज्या विजमितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनीक कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोड्याचे गाडयेन उज्याच्या भोंवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोंठ पडचे आदींच ती पालोवच्याक. आपल्या भुरग्यां वाटेन वयर आवय बापायनी काळजां ओडून वचाक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक. तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी इश्टागोत जोडून मरून गेल्यान ती सोगलीं सुभागी. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामोळाचो पळजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुज्या मुखामोळाचो पळजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी, तोर आयक आमकां. तुज्या मुखामोळाचो पळजोड फांकोय. तुजें बोळ उक्तेपणी दाखय. सगलीं म्हणुया. तुज्या मुखामोळाचो पळजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोळबडाच्या सर्वेस्परा, आमी प्रातून मागतांव. आमचेशी परतून ये. स्वर्गार तावन नदर मार. ये तुजे दाक वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाक वेलीक बाळगून सांबाळ. सगलीं म्हणुया. तुज्या मुखामोळाचो पळजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशाचेर, तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोरशिल्लीं आमी कोळसरूंक वेचिनाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. सगलीं म्हणुया. तुज्या मुखामोळाचो पळजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें थारोन पळयतलें.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या दोंगरा वेले देऊन येता आसतना शिष्यांनी जेजू कडेन विचारलें एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात. ताणें जाप दिली एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो, पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाचो पुतूय तांच्या हातांतलें सोंसचें आसा. तेन्ना स्नान दातार जुवां विशीं तो उलयतालो म्हूण शिस्त समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, ह्या दुसऱ्या वाचपान आमी कितें समजल्या. जेजू कितें म्हणून सांगता. तो स्नान दातारा विशीं उलयता म्हणून आमी जाणो. एलिजा जशे भशेन एलिजा देवाचें सगळें आयकोन लोकांक तो परगडटालो, तेच भाशेन जुवांव दातार येतलो म्हणून कळयल्लें. तो आयलो आनी ताणें देवाचें उतर लोकांक सांगलें आनी तांकां जिवीत बदलपाचें स्नान दिलें. कसलें स्नान तें? उदकान. म्हणजे हें भायलें स्नान तांकां दिलें. आतां आमी खूब काम केलें, घाम आयलो, मागीर सांगे कितें करता आमी? न्हांवता. कित्याक हो सगळो धुळ्ळो आमचेर आसा, तो मेव आसा, तो सगळो वचोंक जाय म्हणून. मागीर आमकां कितें दिसता? आमी बरीं जातात, ताजीं कशीं जातात, शितोळ बरें दिसता आमकां. हे भाशेन भायल्यान आमी सगळें साफ केलें म्हणटच भितरल्यानूय जावंक जाय. हें भितरलें स्नान फकत कोण दिवंक येता? जेजू. तो स्नान दातार विशीं तो सांगता की वय तो तुमकां भायल्यान नितळ निर्मळ करतलो, पूण जुवांक कितें म्हणटा? हांव ताचे भाशेन न्हय, तो तुमकां आत्म्यांत आनी स्वतांत स्नान दितलो. म्हणजे हें सगळें भितरलें जिवीत. भितरल्यान आमकां साफाय जाय ती फकत जेजूच्यान दिवंक जाता. आनी ताका लागून आमी कुमसाराक वता पळय. आमी ह्या दिसांनी तुमचे पासत कुमसार धरलेलें आसा. तर तुमच्यान कुमसाराक गेले म्हणून कितें जाता? हें भायलें तुमचीं चिंतनां, तुमचीं उतरां, तुमच्यो कोरण्यो हें तुमी कबूल करतात. खूब फावटी तुमी दुसऱ्यांचीं पातकां आमकां सांगतात. ना, दुसऱ्यांचीं पातकां तांचो परिणाम आमचेर कसो जाता तें आमी सांगूंक जाय. ताणें तर आमकां गाय एक सवली जाल्यार ताचो परिणाम आमी कितें जाता? रागार जाता. राग आयलो म्हणटच आमी रागान मागीर तांकां आनी कितें म्हणटा न्हय तें कबूल करूंक जाय. आनी हें म्हत्वाचें. ही भितरलीं चिंतनां भावना कशीं आमचे मदें घोंवतात आनी ती मागीर आमकां कितें करतात? आपल्या ताब्यांत करतात. कित्याक ती सोयेर पडटात. सोयेर पडलें की ना मागीर बरीं जावचें आसतना अदीक आनी अदीक आमी वायट जायत वता आनी तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना. थंयसर आमी जेजू कुल्लो मारलो की ना तो आमकां तें भितरल्यान सफाई दिता. पूण आमी खूब फावटी कुमसाराक येता पूण आमकां बरें तें दिसना. थोडो वगत अशें दिसता घरा पावली परतून त्याच बेसांत आसता आमी. कित्याक लागून? आमी आजून समजोंक ना कशे भाशेन ही चिंतना भावना आमी जेजू सरशीं धरून तातूंतली आमी भायर सरोंक जाता. हाका लागून जेजूनच आमकां सांगलां तें हांव तुमकां सदांच सांगतां. हो ही सोंपी वाट ताणें दिलेली आसा. तो आमचे सगळे बावतिस्माच्या दिसा पासून आमचे भितर आसा म्हणटच तो आमकां भितरल्यान घोटाय दिता. पूण आमी ताका भितरल्यान हाजीर जावंक ना, फकत भायल्यान. हाका लागून हें भितरलें जिवीत आमचें बदलो ना. तें सोंपें.
रातचें हांव तुमकां म्हणटा 5 मिनट जशे भशेन जेजू रातचो आपल्या बापाय बरोबर वेळ सादतालो आनी सकाळीं सादतालो आनी मागीर सगळे आपल्यानूय बापायचीं उतरां बापायची चाल सगळी तो पत्करून जियेतालो तेच भशेन आमी करूंक जाय कित्याक होच जेजू आमचे भितर आसा आनी ताका आमी हो वेळ दिवंक जाय ताका बापायची वेळ सारूंक आमचे उद्देशीन जाय कित्याक तो आमचे भितर जियेता म्हणटच आमी ताका एकवटून रावलीं की ना तो बाकीचो वावर बापायचो आमचे सोबें कोत्तलो आनी आमकां आपल्या पवित्रपणान वांटो दिता हें जिवीत आमी सारूंक जाय हें खूब पाटी आमकां समजोंक ना पण एक पाटी समजलें की ना मागीर आमी आमचे वस्तुंगी हें जियेतले आतां कितलो त्योम जालो हांव तुमकां सांगत आयलोलो आसा रातचीं 5 मिनट सकाळचीं 5 मिनट हे भाशेन हात जोडात आनी सुस्कार घेतना तुमी जेजून बरोवन येतात सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळीं तुमची चिंतनां भावना भितर आहात पळय ती भायर ताच्या नांवान काडात ही भाशेन भितरल्यान आमची सफाई जातली ताचें दवरलें की ना रोखडेंच तें काडून उडयता आनी तो दुसऱ्या सुस्कारान आमचें सगळें आपलें बरेंपण भरून काडटा हें ताचें बरेंपण आनी आमचे भितर दुसरी चिंतनां भावना ती सारकी रुजलेली आसा ती आमी उमटून काडूंक जाय जेजूच्या नांवांत आनी ती काडली की ना 5 मिनटांनी एक आणी आमी साफ करता 5 मिनटांनी आमचे भितरलें अंतस्करण जेजूच्या नांवान साफ जातलें आनी हे भाशेन साफ जाली की ना न्हिदोंक गेली आमकां बरी जॅम पडटली कितल्या जाणांक टॅबलेटी पर्यंत घेवन जॅम पडना पूण हे भाशेन तर तुमी करशात हें सगळें पळय भितरलें चलता तें भायर काडून ताचें दवरलें की ना आमकां बरी जॅम पडटली सकाळीं उठलीं की ना ताका एकवटून उठया कित्याक तो आख्खी रातभर आमचें सगळें वावुरता आनी आमकां तो नितळ निर्मळ करून थाऱ्यार हाडटा जशे भशेन ह्या पावंड्यार जी आमी पावलेलीं आसा हेंचे वयत आसा एज थंयसर आमी कशीं आसूंक जाय तें आमी नान आमी कितें दुसरींच जालेलीं आसा भितरल्यान तो आमकां थाऱ्यार हाडटा आनी जशे भशेन ह्या स्थितीर आमी आसूंक जाय तें तो घडोवन हाडटा आनी आमी मागीर फुडल्यान आमची न्हय वाट जेजूची वाट पत्करतल्या आनी जेजूच्या स्वतान सगळें आमी पळोवंक लागतल्या हें तुमकां आतां समजतलें पूण जितलीं तुमी हे भशेन मागण्यांत रावतल्यात तें अदीक तुमकां समजून तुमचें खास ठामपणी जिवीत जेजू सगळें मांडून हाडटल्यात ह्या हाडच्याक आतां आमी हात जोडया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता पांयाची बोट आसा थंय जोतान तकले मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यांत सगळ्या भागांनी जेजून आमी बरोवन आयिल्लीं आसा सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया जेजूच्या नांवांत सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू 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 मागीर सुस्कार घेतना बरी ताका घेवया कुडींत मनांत ओतम्यांत तो बरोवन आयिल्लो आसा पोत्तून जेजू 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 भितरल्या भितर म्हणीत रावात आनी पळयात ही सोयी जाली की ना ही बरी सोयी जेजूनच आमकां हें दिलेलें आसा पयले वाचपान आमकां सांगलां स्तोत्रांत आमकां दिलेलें आसा दाखवेल तूं पोत्तून ये आनी तिका सांबाळ आमी फांटे जेजू सगळें आसा आमी हे अदीक बरें जावच्याक आनी फळां दिवच्याक जेजू सगळें आमी एकवटांत रावंक जाय आनी आमी कशे भशेन एकवटान रावंक जाय तें समजलें हांव प्रत्येक सुस्कारांत रातचीं 5 मिनट सकाळचीं 5 मिनट बाकीचें मागीर आमी सोंपेपणी ताका एकवटान रावंक लागतलें हांव हें सोयेर पडटलें आनी ही बरी सोय आमी सदांच पत्करूंक जाय सगळ्योच मागण्यांत रावंक जाय म्हणून जेजूनच आमकां सांगलेलें आसा ते भशेन आमी रावतले सगळी आमची मागणी जी आमच्या काळजांनी आसात कोणा पासून आमी मागूंक आयलेले आसा आमचे पासतूय ते सगळी मागणी आमच्या मनांत धरून आतां हेय मागणी आमी संवसारा पासून म्हणया कोरोना व्हायरसांतली आमकां सुटका दी म्हणून आमी देवा कडेन मागणी करया सोर पुदेदारांनी काकळूच सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळेन आयकून घे
यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C26, page 39, Nirmal Bed, Undia Soryachi. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी आनी देणी सोडपुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घ्या. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदारान शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयली पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीर्घ धरून आतां आमी आशेता तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोर उमता, तुझें पुनर्जिवणपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दवर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तुजे पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरफुदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान सगलीं आमची इंतेसां आमच्या मनांत आसात आनी काळजांत आसात ती इंतेसां मागणी आनी ज्या मनशा पासत आमी मागता ताका सगल्यांक आमच्या काळजांत जेजूक एकवटोन आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक पळयलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सगळें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजू प्रकाश वैकुंठान D18 पेज 57. D18 पेज 57. Jesu prokas wojkuntan, modur songit tukanan, gorwajecie motonan, umrót sorgejcie kalcan. Jesu prokas wojkuntan, modur
तिचोरूच रावत आमी तुमकां येवन कुम्यां दितले हांव दोळे धांपून जेजूक आमी एकवठाण हो वेळ सारया जितलें आमी ताका आचेर जातले हांव तितलें आमचें जिवीत तो चलयतलो आनी आमी ताका सहकार करतले हांव तो आमकां सांगतलो कितें करूंक जाय कितें म्हणूंक जाय जशे भशेन जेजून आमकां सांगलें तो कशे भशेन आपल्या बापायक एकवठाण जियेतालो तेच भशेन आमी जेजूक एकवठाण जिवया ताचे विरेत आमकां जिवीत ना घे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया कोणवाळे बापा तुज्या दिव्य जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मातसुगत बसात सायबाची कूड आतां पोत्तून आमी वयर दवरलेली आसा 2 दीस आमी वावुरल्या ताची कॅस्केट पळय आसा ती 1638 ह्या वर्सा घडून हाडलेली
ताचे उपरांत ताचेर कसलोच वावर करूंक ना. आमी फाटीं 2018 इटालियनाक हाडलेले, कित्याक ते स्पेशलिस्ट, आनी ताणें म्हाका सांगलेलें, फादर आनीक 10 वर्सांनी ही कॅस्केट पळय आहा ती पिड्यार जातली, मोडोन पडटली, तिचेर वावर करूंक जाय. आनी खरेपणी ती वावराक आयलेली म्हणून ती आमी सकयल काडून आतां ASI केमिकल ब्रांच औरंगाबाद ते ताचेर वावुरतात, आनी आमी तांचे बरोबर ती काडपाक सोंपें नासलेलें. आमचे वॉलंटियर्सांनी आमकां खूब मदत केलेली आसा. आतांच न्हय पूण सदांच ते दितात, पूण 10 सावन आमकां तांची भरपूर मदत लागलेली आसा. कित्याक आतां सगळ्या जाणांक भितर हाडच्याक कोण ना कोणान मातशें दाखोवंक जाय, नाजाल्यार कोणूय हिंचोरूय वेता. त्याच प्रमाणे जे इतलो लोक हांगसर येता तांकांय तेच भशेन दिशा दिवपाक आमी ते बॅरिकेड्स केलेल्यो, आनी म्हाका तरी ते बॅरिकेड्स केलेल्यो जाय. कित्याक लोक शिस्तीन येता आनी शिस्तीन वता. सगळीं जाणां बरोबर आयले म्हणटच उलोवंक लागतात. हांगसर हो पवित्र जागो, ते हांगसर आयले म्हणटच कितें तरी ताणें पवित्रपण भोगूंक जाय, अणभवूंक जाय. नाजाल्यार हें बेश्टें एक म्युजियम कहें ओ रेल्वे स्टेशन कहें ओ बाजार कहो ते भाशेन येवंक फावना. ही इगोर्ज आनी सायबाची कूड आसा, हिंचोर आमच्या इंडियेंत एक कूड अशी आसा. हें केदें व्हडलें देणें आमकां, म्हणून तांकां तो अणभव घडोवंक जाय म्हणून हांव हे भाशेन वावुरतां. आनी तुमी म्हजे बरोबर वावरात. आमी बरे भशेन शिस्तीन सगळें करया, आनी जावंकूच जाय तें. आनी ह्या फाटीं आमकां गव्हर्मेंटान मदत केल्ली, ताका लागून हें करून हाडलेलें हांवें. मातशें म्हाकाय पळोवंक जाय आसलेलें कसली बॅरिकेडी जाय, कशे भशेन ती येतात आनी वेतात, आनी बरें जालेलें आसा. सगळ्या जाणांक सोंपेपणी येवन वचोंक मेळलेलें आसा. तर आमी तें फुडें करतले. आतां सायबाक एके वतीन जशे भशेन उक्तावणी आसता एवरी 10 years, ते भाशेन हांगसर तुमच्यान सायबाची कूड पळोवंक जाता, आनी ताका म्हणलें तूं विनंती करूंक जाता, आनी तुमी येतात म्हणलें. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जीं हांगसर वावुरतात तांकांय हे सगळी मांडावळ करच्याक सांकिस्तांव वाचपाक कोत्तात, आयज बरीं केलेलें आसा, आनी गायन कोत्तात. मागीर AE मिडिया आमकां हे हांगसरूच न्हय पूण आतां 9 म्हयने जाले ते आमकां मदत कोत्तात हे मीस आख्ख्या संवसाराक दाखोवपाक. आनी सुमार 20,000 लोक तरी हे मिसान वांटो घेतात दर दिसा आख्ख्या संवसाराक. आमी देवाक कारगां दिवया. आनी तुमी खूब जाणांनी म्हाका सांगलां, फादर हांव तुमचे मीस पळयत आयलेलें आसा, आमकांय बरें दिसता, आनी आमी तुमचे पासत मागता, तुमी आमचे पासत मागात. मिसां सोमार ते सोनवार हांवें 2 सकाळचीं दवरलेलीं आसा, 7 आनी 8. आयताराची मिसां अशीं आसा 7, 8 आनी 9, 15, 10, 10 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. आदले भाशेन आमी ही मिसां दवरलेलीं आसा. सांगेची मिसां दवरूंक ना हांवें, कित्याक सांगेचे आमी म्हणटा उमाक आनी लोकांक येवंक दिलेलें आसा 9 ते 5 पर्यंत. आदीं कितें जातालें, 6 लोक येतालो, आनी 6 लोक आयलो म्हणटच हे सांकिस्तांव एकलोच आसतालो, आनी इतलो लोक येता वेता कितें जाता, सेक्युरिटी पासत आमकां खूब वायट जातालें. हांवें म्हणलें आतां सेक्युरिटी पासत आमी मातशें करया, कित्याक सेक्युरिटी थ्रेट्स कितल्यो आसा, आनी एकल्या मनशान कितें करूंक जाता, तो हांगसर आसत जाल्यार ते सायडीन कोण आयलें कितें केलें जाल्यार आमकां कांय कळचें ना. म्हणून ताका लागून मीस जातकूच 9 आमी स्टार्ट कोत्ता, 5 आमी बंद कोत्ता. पूण जेन्ना हांगसर काजार आसता, लोकांक काजारूय जावंक जाय हांगसर, म्हणटच तें आमी 5 दवरलेलें आसा काजाराचें मीस. नाजाल्यार हांव 4 दवरतालो, मागीर 6 हांगसर मीस आसतालें. पूण आतां हांवें 5 दवरलेलें आसा काजाराची मिसां. म्हणटच 4 आमी इगोज बंद कोत्तलें. पूर्णपणे हांगसर तांच्यान भाग घेवंक जाता, आनी मागीर स्नॅक्स तांच्यान हातून वाडूंक जाता. नाजाल्यार स्नॅक्स मागीर भायर कोत्ताले तें बरें जायनासलें. सगलो लोक आहा ते म्हणटाले म्हाकाय बरें दिसनासलें, पूण आमच्यान कितें करूंक जायनासलें. पूण आतां करूंक सोदता हो प्रयोग म्हणून एक्सपेरिमेंट. आमी पळोवया कशें जाता पळय तें, बरें पळय तें करया. आनी सगळे जाणां तुमी म्हाका सहकार दितात, आमकां सहकार दितात, देव बरें करूं म्हणटा. तरेतरेचो सहकार दिल्लो आसा. मागण्याचो पयले स्वातेर बरें उलोवप, आनी केन्ना केन्नाय तुमी आमकां पयशांची मदत करतात. हे सगळो वावर फुडें व्हरच्याक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्या जाणांक उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आनी आसूं, सोर्प दितात देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. बागेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जांकां कुमसाराक येवंक जाय आमी कुमसाराक बसलेले आसा. T39, page 220.